Hi friends, Kesha is सगळी हांव यहाँ बरें आनी वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. अँड आज जाले टायम हिंगा 10:30 आनी सकाळ मिसा बी वचून येयली 8 o'clock येयली आनी च्या बी पिली सगळी दोय पिलो बाबूय पिलो प्रिन्सनाक बी लायली आनी बसून आतां बरें खेळटाली. ओके चल मागीर मेळत तुमकां. What Dada told you? He said only for that balloon. Oh, okay. Go. Oh, it's a balloon. Udo bola balloon. At kit kotre unde? Same brushing. Huh? And then? If I don't try it, then it will come out. Because calling. Arey Baba is calling. See, he's showing something. See, that side, Baba. Right. What all? See, hello. See. Hello, say. तुमने हट्टी खाती है. One, two. How busy are TV love? Ay Saiba. Nano. Oh wait. What you're putting Netflix? It's a Mr. Peter. Chocolate sound काटाएगा. Clean को थींगा. बाबा मशे हेड पाएगा. सगले ग्रास ये लोग. Oh, say. Hello, you need any help? Hello, husband. You need any help? Hello. तो वैसे दे कब को तेरा concentrate को थी तो कम वाट. Clean केले. बरे केला सारखी. अच्छे. अच्छे काटा नहीं. एक जाले थी. बरं झालं तिंगा क्लीन सगळीं बीन चंय वयर रांदतली बेश्ट करपाचें आतां. वाली येते सारके चड जाता आमगे नेबरांगे जाता ते सगळे वयर सत्ताय चड जाता काडले पाटी वट्ट सगळें कितें कोत्ता काड आखी ओड रे ती एनिवेज काडूंकू जाय ती वाल काड मरे से धाकटो चलो पूल हा तो हें कोत्ताय उलयता तो रेडी आहात आपण बसत हा ना पण जात for princeson it is not for you. Your legs are not fitting like that कोण पुला एक रसा बसत तो जेव पायलांचे जेता रायस केला आणि भाजी होय बरं लागते म्हणजे क्रंची आणि आंबाड्या पिकल. ओके क्रंची उतरले आणि लेप हाय लेपो दाखयता गरम गरम सारखी जेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके तेल बी आनी भायर बसले बाबूय उठवला आनी ते काडले दाखयता तुमकां. प्रिन्सन उठवलो ना सी एशको पडत म्हणलो ना
Turn left, turn right. ओके प्ले प्ले फोन चालू करता येईन आता ऐसा है वो बाबा काम 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 फास्ट ओके ओके गो गो चल I'll come back. No, don't come back. Why? चोईत ए गुड बाय पाण्याचं जे ड्रॉइंग केलें सो हे मागीर कट करपाचें आनी मायक्रो ओवनाक घालपाक सो ते मागीर श्रिंक जाता मागीर दाखयता तुमकां आनी कोर तितू बाबा सो हांव न्हू तुमकां आयज दही वडा रेसिपी शेअर करतलें ओके सो तुमचो येता कितको ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो आमकां दही वडा करपा न्हू मूग दाल आनी उरद दाल जाय ओके सो तुमकां दाखयता क्वॉन्टिटी कितें घालपा ती हिंगाय 1 कप उरद दाल आनी 1 कप मूग दाल केलें एक कप मुगेलें 1/3 ओके तुमचे हाफ कप घेल जाल्यार हाफ कप उरद घेवपा जाता हाफ कप मूग दाल घेवपा जाता सो सेम क्वॉन्टिटी घेवपाची बट हांवें तें आतां इल्लेशें घेयलां सो हांवें 1/3 कप यूज केलां ओके सो आतां तें बरें वॉश करपाचें आनी सोक करून दवरपाचें 5 to 6 hours उरद दाल आनी गायलो न्हू सोक करपाक सो तेजो हेचो पेस्ट केला चोडूय पातळ करूं नाकाय ओके क्वॉन्टिटी तेजी ओके सो आतां तितू आनी कितें एड करपाक दाखयता तुमकां तें एड करचे पयलीं न्हू हे पयलीं मातशें 10 मिनट्स अशें करून विस्क करून घेवया ओके 10 मिनटशें करीत राव करपाचें ओके सो हिंगे तें विस्क करून जालें आफ्टर 10 मिनट्स अशें केलें विस्क आतां तितू हांव इल्लें जिंजर एड करतलें तें आनी इल्लीशी चिल्लीज एड करता कित्याक ते भुरग्यान बाबा लाव केलो न्हू सो ताका लागून इल्लीशी लेस घातली चिल्लीज ओके आनी तूं इल्लेशें आतां सॉल्ट घातलें आनी आतां तें मिक्स करून घेवपाचें पयलीं सो हेचो मिक्स करून जालें आतां हितून बेकिंग सोडा घातलें ओके बेकिंग सोडा घायली हितून ओके आनी मिक्स करपाचें मिक्स करा सो हेचो हिंगा कायल दवरली तापोवन ऑयल घायला आनी मातशें तापोवन दवरली बरें गरम जावपाक दवरलें सो तें गरम जालें काय म्हूण चॅक करून इल्लोसो तो बॅटर सो हेचें तेल तापलें आतां तें धाकटें धाकटें वडा हें करतलें हितून घातलें लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाचें नाजाल्यार करता तें ओके सो अशें करून फ्राय करून घेया तें ब्रावन जावपासून हेचें जालें अशें करून जावपा जाय आतां तें काडटा आनी उलो हांवें तें फ्राय करून घेता सो हिंगा एक बॉल घेयलोलो तितू हांवें सॉल्टा उदक घालून हांवें तें सोक करून दवरलें 30 मिनट्स आनी आतां दुसऱ्या बॉलान ट्रान्सफर करता तिनूय घातलें आतां ते तिनूय रेडी जालें म्हणटकीर आतां तेजें इल्लें कड घातलें एकॉर्डींग तुमकां कितू जाय तशें करून तुमकां चड जाय जाल्यार चड घाल जाता थोडें जाय जाल्यार थोडें घाल जाता तुमकां जाय तो घालपाचें ओके आतां हितून इल्लोसो चाट मसाला एड केला आतां तितून इल्लीशी ग्रीन चटणी एड करतलें म्हाका करपाक टायम नासलो ताका लागून हांवें ती दोनूय रेडीमेड हाडलें इमली आनी ती आनी आतां हिंगा इमली चटणी घाता हेचोय ती म्हाका एक्स्ट्रा लायक ताका लागून हांवें एक्स्ट्रा घायली ती मागीर तेजे वयल्यान हांव इल्लीशी कोरिएंडर एड करतलें आनी आमगेली दही वडा रेडी
जाते It's a little कट hard. करते It says make smooth edges. Smooth. एक स्मूथ मुळे Yeah, you have to make smooth the sides. It can be sharp corners. घालते हांव बेकिंग पेपर गायला ते श्रिंक जात थंय चोया कितें जाता तें हांवें चोयलो एक पाटी युट्यूबाचेर बट हांवें केन्ना केलें ना सो चोया इतलें रे हांव नॉक आय एम नॉट गिवींग यू द गॅरंटी ऑफ युअर कलर ओके कलर येत It's जालें okay, कलर that's तुगे okay. लायट हा It's okay. Colors were fine. चोयता मागीर दाखयता तुमकां जालें म्हणटकीर कितें करून जाता तें चोरी ती श्रिंक केलो ती धाकटीं जालीं तेगे कलर येयलो ना सारको अशें करून जाता ती घट जाता चोय चोय न्यू घर केलें तेणें टेबला पुंदा आनी सगळे पेपर बिजी थिंगा हा आतां मुगे ड्युटी स्टार्ट वॉचमॅनाची सो हेचो हांव व्हिडिओ आतां एंड करपा येयलां तुमकां तरी मुगे आयचो दही वडा रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक कोराय आनी मुगे ती रेसिपी शेअर कोराय आनी घराको तुमी ट्राय कोराय आनी म्हाका कमेंट बॉक्सां सांगाय केस जाली ओके सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चॅनल सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन टेक केअर अँड बाय मोगासू